नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांव अलिशा मेनेझेस आनी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। भाजपात चिंतेचें वातावरण। केंद्रीय गृहमंत्र्यान घेतले ताकतिकेन बसका। भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा येतले बेगोबेग गोंयांत। कोविडाचे नेम पाळी नासतना जोझफ सिक्वेराचो प्रचार। येता त्या 5 वर्सांत गोंयांक भांगराळे गोंय करपाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान दिले दिवचलकारांक उतर। शिंयाचो कुडकुडो परतलो, तापमानांत उणाव। विधानसभा वेंचणुकेच्या तोंडार भाजपाच्या घोटाळ्यांत चिंता वाडल्याची लक्षणां दिसता। गृहमंत्री अमित शाह बुधवारा रातचे दिल्लींत परतपाचे आसले, पूण तांकां आयज सकाळीं दिल्ली परत गेले। सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तांणी काल राती भाजपा घाबो समितीची ताकतिकेन बसका घेतली। हे बसकेंत वेंचणूक विशीं बरीच भासाभास जाली। भाजपाच्या गटांत अस्वस्थता पातळ्ळ्याचें स्पश्ट जालां। देखून आयज बेगोबेग भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा गोंयांत येवपाचे आसा। वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर समीकरणांत बदलप आसल्यान भाजपाक तो एक चिंतेचो विशय जाला। कलंगूट भाजपाचो उमेदवार जोझफ सिक्वेराचो घराघरांनी प्रचार चालू आसा। प्रचार करपाक कोविड नेम पाळपाक जाय आसले ते पाळूंक ना आनी लोकांचो आंकडो 20 परस चड घेवन प्रचार चालू आसलो। हे नेम केल्यात तरी कोणे? भाजप सरकारचे जर नेम पाळपाक चुकल्या जाल्यार ही व्हडली लजेची गजाल। ह्या प्रचारा वेळार दक्षिण गोंयचो अध्यक्ष महानंद अस्नोडकार, उप अध्यक्ष दिनेश फडते हजर आसले। दिवचले बुधवारा जाल्ल्या भाजपाच्या सभेंत गृहमंत्री अमित शाहान गोंयांत आसलेल्या राष्ट्रीय पक्षांचेर भरपूर टिका केली। भाजपाचे डबल इंजिन सरकार गोंयची प्रगती करपाक शकता असो येलागार गृहमंत्र्यान केलो। 2022 22 सिटां परस चड जाग्यांचेर भाजपाक हाडून पक्षाचे हात मजबूत करचे असो ओलो अमित शाहान मारलो। गोंयच्या सरकारची सगळ्यांत पयली येवजण्याची अंमलबजावणी केल्या बद्दल गोंयची तोखणाय ताणें केली। और आज जब गोवा अपना 50वां साल मना रहा है, उसी वर्ष आज एक चुनाव आया है, 2022 का चुनाव, जिसमें प्रत्येक गोवावासी ने अपना 5 साल तक अपना भविष्य किस सरकार के हाथ में सौंपना है वो तय करना है। मेरे हिसाब से 2 ही विकल्प, एक और कांग्रेस पार्टी है जो राहुल गांधी के नेतृत्व में चलती है, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलती है। मित्रों, ये दोनों के बीच में गोवा की जनता को ये तय करना है कि किस पार्टी को 5 साल तक का मैंडेट देना है। और गोवा ने दोनों शासन देखे। कांग्रेस का शासन अस्थिरता का और अराजकता का शासन रहा, और भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थिरता और विकास का शासन। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा को स्थिरता और विकास
देने का काम किया है। और आज मैं स्वर्गीय पर्रिकर जी को भी जरूर याद करना चाहूंगा। उन्होंने पूरा जीवन गोवा के विकास के पीछे लगाया। 2012, 2014, 2017 और 2019 चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का हो, चारों चुनाव में गोवा ने भरपूर समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। मगर इस बार हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैट्रिक गोल गोवा लगाए, इसके लिए आपके सामने आए। और मित्रों, स्थिरता और विकास के साथ अगले 5 साल समृद्धि के 5 साल, अगले 5 साल गोवा को स्वर्णिम गोवा बनाने के 5 साल है और गोवा को आत्मनिर्भर बनाने के 5 साल। ये 5 साल का हमारा जो कार्य योजना है, हमारे युवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में हम गोवा को स्वर्णिम भी बनाएंगे और समृद्ध भी बनाएंगे। तापमानाचे प्रमाण देंवल्यान परतून शिंयाचें प्रमाण वाडल्या। बुधवारा उण्यांत उणें तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस आसलें, जाल्यार चडांत चड तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस। सरासरी परस तापमान उणें आसा। रातचो दव पडपाच्या प्रमाणांत वाड जाल्या आनी सकाळीं धुक्याचें प्रमाण वाडटा, ताका लागून गाडी चलयतना आडखळी येता। अयोध्येचे राम मंदिर आणि नागरिकता हक्क कायदो हे विशया वयल्यान केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंगान वास्को जाल्ल्या प्रचार सभेत जोरदार भाशण केलें। धर्माच्या द्वेशाक लागून त्रासांत आसलेले विश्वांतल्या लोकांक भारतांत येवन सुखी जीण जगपाक दिवप चुकीची भावना काय कितें असो प्रश्नूय ताणें लोकांक विचारलो। भाजपाक पुराय बहुमत दिवपाची मागणी ताणें केली। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, धार्मिक उत्पीड़न के कारण, क्या अब हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, इस कारण यदि टार्चर होकर जो भारत आता है तो भारत अपना दिल खोलकर उसका स्वागत करेगा, उसे भारत की नागरिकता देगा। हमने कोई अपराध तो नहीं किया, खुलकर बोला था, कर दिया। हमने कहा था कि हम आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। अब कोई यह मान ले कि राम मंदिर बनाने की बात क्या दूसरों को बुरी लगनी चाहिए? कोई मस्जिद बनाता है, हम उसका स्वागत करेंगे। कोई चर्च बनाता है, हम स्वागत करेंगे। लेकिन किसी बाहरी ने आकर उसे तोड़ दिया था। लोग चाहते थे कि फिर से वहां हमारा राम का मंदिर बनेगा, और एक धर्म की यह मान्यता थी कि यहीं भगवान राम पैदा हुए हैं, क्यों नहीं बनना चाहिए? डंके की चोट पर हम लोगों ने कहा, और आज जाकर देखिए अयोध्या की धरती पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहनों भाई, जो हमने कहा वह किया। हम मंदिर का ही निर्माण नहीं कराते, लोकतंत्र के मंदिर का भी हम निर्माण कर रहे हैं। नई संसद बनते हुए आप अपनी आंखों से दिल्ली में देख सकते हैं। जो कहा हम लोगों ने वह किया। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था। लोग कहते थे साहब राजनीति से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो, और मैं तो याद दिलाना चाहता हूं, श्री राजीव गांधी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। बहनों भाइयों, चाहे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हों, चाहे हमारे राजीव गांधी जी हों, चाहे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हों, देवगौड़ा जी हों, कोई भी, चाहे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी पार्टी का क्यों ना हो, मैं सबकी इज्जत करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, यह संस्था होता है, इंस्टीट्यूशन होता है। और हेल्दी डेमोक्रेसी में, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इंस्टीट्यूशंस की, संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल,
ये बटन दबाइए और हमारे आदरणीय रवि नायक जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर यहाँ के, और हमारे सुरेश भंगी रिकॉर्ड मतों से जिता दीजिए मेरे बहनों भाई। विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर शुक्रारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची म्हापसा जाहीर सभा जातली। ही सभा बोडगेश्वर देवस्थानाच्या वाठारांत सांजेच्या 5 वरांचेर आयोजीत केल्या, अशी माहिती भाजपाचे फुडारे अविनाश शिरोडकार हाणें दिल्या। बसकेच्या फाटभुंयेर ह्या वाठारांतले येरादारी वळयल्या अशें ताणें सांगलां। सुरक्षा यंत्रणेच्या नदरेंतल्यान बसकेक येवपी लोकांनी सांजेच्या 4 वरां पयलीं हाजीर रावचे अशें ताणें सांगलां। आमचे देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी येतले आणि जर मुद्दाम विचार करीत सगळ्या गोंयच्या जनतेमध्ये जर एक विषय लक्षात घेतलो जाल्यार 2009 ते सीएम असताना गुजरातचे ते आयिल्ले आणि प्रायम मिनिस्टर जाल्या उपरांत म्हापशा शहरात माझ्या हिशोबा प्रमाण सगळ्यांक खबर आसा की पहिल्यांदाच ते म्हापशान येतात आणि ते येतात ते आमच्या पुण्य जाग्याचेर आमच्या बोडगेश्वर मंदिराच्या समोर त्या ओपन प्रांगणात ते थंयसर येवन मिटींग घेतले। त्यामुळे त्या मिटिंगेक जशी आमचे म्हापशेच्या चेअरपर्सनान सगळ्या म्हापशेच्या जनतेक तशेंच नॉर्थ गोवाच्या सगळ्या लोकांक आवाहन केला आणि गोंयच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आवाहन केलें की येवचें म्हणून ह्या मिटिंगेक, आणि आमी ती म्हापशाची चेअरपर्सन असल्या कारणान तिचो एक अधिकार आसा सगळ्यांक इन्वायट करपाक। विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर म्हापशा बोडगेश्वर देवस्थानाच्या वाठारांत शुक्रारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची जाहीर सभा जावपाची आसा। हे फाटभुंयेर हो वाठार नितळ करपाचें काम सुरू जालां। टँकरांतल्यान उदक हाडून हो वाठार फुटपाथ मेरेन सामको चकचकीत नितळ करप सुरू आसा। हे खातीर जांकां उदक येना ते लोक अजापीत जावन ह्या नितळसाण मोहिमे कडेन पळोवपाक लागल्या। जाल्यार JCBचो उपेग करून नोंदणी हुमटुपाचें कामूय नेटान सुरू आसा। दिसाचें हें काम सुरू आसलेल्यान ह्या वाठारांत धुल्लो जाला। धुल्ल्या खातीर कुशीच्या रस्त्या वयल्यान येरादारी करपी लोकांच्या दोळ्यांनी धुल्लो वचपाचें चित्र दिसून येता। मतदानाक फकत 5 दीस उरल्यात। उमेदवारांची धांवपळ चल्ल्या, पूण आपणें कितें केलां तें सांगचे बदल्याक दुसऱ्यांचेर बोटां दाखोवपाचे आरोप लागल्यात। आप फुडारी अतिशी मालेलान असो आरोप केला। काँग्रेसीक मारलेले मत भाजपाक मारलेले भशेन जातले, कारण वेंचणूक आयले जाल्यार काँग्रेस पक्षाचे जैतिवंत उमेदवार भाजपाक तेंको दितले, अशें आम आदमी पक्षाची फुडारी अतिशी मालेनान मडगांव जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें। बीजेपी के 2 तरह के कैंडिडेट हैं। बीजेपी के कुछ कैंडिडेट हैं जो उनकी अपनी टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, बीजेपी के कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूसरी पार्टीज के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो या तो गोवा के लोग डायरेक्टली बीजेपी को वोट दे सकते हैं या इनडायरेक्टली वोट दे सकते हैं, चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देके, चाहे एनसीपी के कैंडिडेट को वोट देके, चाहे टीएमसी के कैंडिडेट को वोट देके। क्योंकि ये जो सारे कैंडिडेट हैं, चाहे चर्चिल हो, चाहे आवर्तन हो, चाहे एलेक्स सिक्वेरा हो, चाहे सावियो हो, ये सारे जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इनको वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। क्योंकि अगर मेघालय में कांग्रेस के एमएलए सीधा जाके बीजेपी की सरकार में शामिल हो सकते हैं, तो गोवा में तो कांग्रेस का इतना डिफेक्शंस का इतिहास रहा है कि हर वोट जो काँग्रेस को गया वो वोट बीजेपी को जाए। गोवा फॉरवर्ड पक्षाची वांगडी आणि नगरसेवक श्वेता लोटलीकार आणि तिचो घरकार सुजय लोटलीकारान गोवा फॉरवर्ड पक्ष सोडून बेरेस्तारा भाजपांत प्रवेश केलो। भाजपाचे फुडारी आणि फातोड्डेचे उमेदवार दामू नायक हाणें तांकां पक्षांत प्रवेश दिलो। गोवा फॉरवर्डान आपणाक केन्नाच म्हत्व दिल्लें ना, ते खातीर तो पक्ष सोडपाचो निर्णय आपणें घेतला, अशें श्वेतान म्हटलें।
जाल्यार भाजपा उदरगतीची कामां करता ते खातीर भाजपा कडेन लोक आकर्शीत जावपाक लागल्यात अशें दामून म्हटलें. ह्या वेळार ठाणेचे आमदार संजय केळकार हजर आसले. तेन्ना म्हाजो उद्देश आशिल्लो की आमच्या वार्डांतल्या लोकांची जाता तितली सेवा करपाची, जाता तितली कामां करपाची. पूण अशें जालें की कावन्सिलर जावन एक म्युन्सिपालिटीन एक अमकी सर्टन पोजिशन्स आसतात, कमिटीज आसतात, तितूंतल्यान आमी लोकांची आनी बऱ्या भशेन सेवा करपाक शकतात. पूण आमी ती लीड येवन सुद्दां आमकां फाटीं दवरलो. खंयच्याच कमिटीन आमकां इन्वॉल्व करूं ना. म्हणजे आमचेरूच अन्याय कित्याक. आनी ताका लागून आमच्या वॉर्डान मुवमेंट खूब कमी जातालो. तरी पूण आमी आमच्या लेवलाचेर जाता तितली कामां आमी रेगुलर आमची चालू आशिल्ली वॉर्डान. आनी लोकांचो आमकां एक हें आयलो की आमची इतली लीड आसतना आमी आमचोच वॉर्ड असो हें कित्याक, आमचेरूच तुमकांच कित्याक फाटीं दवरला. सो ताका लागून आमी फातोर्डेच्या आनी आमच्या वॉर्डांतल्या लोकां खातीर हो निर्णय घेतिल्लो आसा. आमचो ह्या फावटी फूल सपोर्ट आसा BJPक आनी गोंयान BJPचेच आघाडीचे सरकार येतले अशी म्हाका खात्री आसा. आनी फातोर्ड्यान ह्या फावटी ओन्ली ऑप्शन आसता दामू नायक. कितें सांगत जाल्यार ताका सांग ते मुद्दम आमची कामां करपाक वयनाशिल्ले. तशेंच 2017 हांव जॉयन जालो. हांव थंय म्हाका थंय ब्लॉक प्रेसिडेंट केलो. पण म्हाज्या अध्यक्षते खाली निवडणूक जाली. विजय जिखून आयलो, आमदार जालो, मंत्री जालो, डेप्युटी CM जालो. पण जेन्ना एका टिकेट दिवपाचें जालें म्हाका सांगनासतना देवयलो अध्यक्ष पदा वयलो. तो सारको म्हाका फील जालो सारको. एक सांगप आसता न्ही 4.5 वर्सां अध्यक्ष आशिल्लो. एटलिस्ट तुमी आफोन विश्वासान घेनासतना सगळे तांकां जाय ते डिसिजनां करतात. आमकां केन्नाच काय सांगनाशिल्लें. तांकां जाय ते आमी मानून घेवपाचें. तें खूब वायट दिसलें म्हाका. अशें आमकां सपोर्ट करपाक खूब फाटीं सरले ते. भितरल्यान तेंची एक टीम आशिल्ली ती मुद्दम आमकां खात्रोवपाकच आशिल्ली. तरी आसतना आमी सगळे आमचे सपोर्टराच्या आनी आमच्या वॉर्ड पांयाच्या लोकांच्या आशिर्वादान, रामबाबाच्या आशिर्वादान आमी जिखून आयले. भारतीय जनता पार्टी ही डेव्हलपमेंटाची पार्टी, विकासाची पार्टी आणि त्या पार्टीन तांचे कार्यकर्त्यांचे स्वागत आसा. हांव मुद्दामून नमूद करता की त्या वटेचें कितें जालां तें म्हाका पळोवन वचूं. ते उलयता तें हांव उलोवचो ना. हांव कित्याक उलोवं. थंयची गर्विश्टपणां, अरेरावी, एरोगन्सी, थंय किंमत दिवप ना मनशाक, नम्रता म्हणून आसता ती ना. आनी हाका लागून कंटाळून कितले जाण म्हज्या कॉन्टेक्टान आसात. आमच्यो खबरो अश्योच चालू आसतल्यो. त्या म्हणसर घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. पूण तुमी खंयच वचूं नाका, पळयत रावा गोमंतक TV. परत एक फाट येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांतल्यो मिना खणी 6 म्हयन्यां भितर सुरू जातल्यो. तशेंच घर बांदपाक बायलांक 2% तर दादल्यांक 4% व्याज कर्ज मेळटलो अशें भाजपाचो गोंय प्रभारी देवेंद्र फडणवीसान सावर्डे जाल्ल्या जाहीर सभे वेळार सांगलें. भाजपाचो उमेदवार गणेश गांवकार हांच्या प्रचारा खातीर मोलें आयोजीत केल्ल्या सभेंत देवेंद्र फडणवीस उलयतालो. ह्या वेळार उमेदवार गणेश गांवकार, खासदार विनय तेंडुलकार, जिल्हा पंचायत सदस्य सुवर्ण तेंडुलकार, सुधा गांवकार आनी हेर मानेस्त उपस्थित आसले. गणेश गावकरजी या ठिकाणी बोलताना असं म्हणाले की आमचं सरकार यावेळी निवडून आल्यानंतर 1 वर्षामध्ये मायनिंग सुरू करेल. गणेशजी, हे मला मान्य नाही आहे. हे याकरता मान्य नाही आहे की आमचे नेते जे बोलतात ते करतात. आणि आमचे माननीय अमित भाई शहा आले होते. त्यांनी सांगितलं सरकार आल्यानंतर
6 महिन्यामध्ये आम्ही मायनिंग सुरू करू. 1 वर्ष चालणार नाही. नेत्यांनी 6 महिने म्हटलं तर आता 6 महिन्यामध्ये गोव्यामध्ये आम्ही मायनिंग सुरू करू. गोव्याच्या मायनिंगचा जो प्रश्न होता, सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय होते, त्या निर्णयातनं मार्ग काढत काढत आता आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मायनिंग कॉर्पोरेशनची स्थापना केली. मायनिंग कॉर्पोरेशनची स्थापना म्हणजे 90% प्रश्न सुटला. आता उरलेला जो 10% प्रश्न आहे त्याच्यामध्ये ही डंप पॉलिसी झाली आणि देशातली पहिली डंप पॉलिसी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषानुसार कोणी जर केली असेल तर ती डंप पॉलिसी गोवा सरकारने या ठिकाणी केली. पहिली डंप पॉलिसी या ठिकाणी झाली. भारतीय जनता पक्षानं सांगितलं आता तुमच्या आशीर्वादानं गणेशजी पुन्हा आमदार झाले आणि भाजपचं सरकार आलं की प्रत्येक घराला भाजपच्या सरकारच्या माध्यमातून 3 सिलेंडर मोफत देण्यात येणार आहेत. एवढंच नाही तर आता आमच्या ज्या माता भगिनी आहेत यांच्या नावाने जर घर घेतलं तर 2% इंटरेस्टनी कर्ज त्या ठिकाणी मिळणार आहे आणि पुरुषांच्या नावाने घेतलं तर 4% इंटरेस्ट द्यावा लागेल. त्यामुळे जेवढे पुरुष या ठिकाणी उपस्थित आहात त्यांना आता सांगू इच्छितो, पैसे वाचवायचे असतील तर घरच्या बाईच्या नावानं घर विकत घ्या, प्लॉट विकत घ्या, तुमचे पैसेही वाचतील. आणि आमची गृहलक्ष्मी ही जर मालक झाली तर ते घरही चांगलं राहील. आणि म्हणून गृहलक्ष्मीला मालक बनवण्याकरता 2% व्याजानं कर्ज जे देशात कुठेही उपलब्ध नाही ते आमच्या गोव्यामध्ये देण्याचा निर्णय हा आपल्या सरकारनं केला आहे. नुवे मतदारसंघात नागवाडो बेतालबाती वाठारांत सुरू असलेले बेकायदेशीर जमीन भरण्याचे मुद्द्याचेर भाजप काँग्रेस बिल्डर लॉबीक लागून आयज थळाव्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. एलेक्सो सिक्वेरा आपल्या चल्या आनी सरपंचा फाटल्यान लिपता. आमदार गेल्या 10 वर्सां सावन ह्या रस्त्यार येवंक ना आनी फुडल्या 5 वर्सां अशी परिस्थिती आसतली. सामान्य लोकांचे हाल ताका कळना. ते खातीर तो आपल्या चल्याक काम करपाक धाडटा अशें तृणमूल पक्षाचो उमेदवार जुजे राजू काब्रालान आरोप काँग्रेसीच्या एलेक्स सिक्वेराचेर केला. 5 आनी 10 हजार तुमी दिवपा पायसले ते मुखार नाही दिवपा. हांव मानून घेता पूण हांव हें झगडटलो हें बंद करपाक. कित्याक हांकां गरीबूय दवरपा जाय आनी गिरेस्तांनी गिरेस्त करपा जाय. आनी हे सगळे भायले बिल्डर लॉबी हें करतले पयशे हांवें भितरले 5 आनी सरपंच. आज 5 आनी सरपंच बायसले एक वाड्यान तुमचे बरोबर येताय सांगताय वोट माराय म्हणून. जे मनशाकूच तुमच्या घरा मध्ये चलोंक कळना तो मनीस 10 वर्सां तुमचे पयलीं येयलो ना आनी तो 5 आनी सरपंच धाडटा कित्याक तेका चलो जायना म्हण ताकडे तेगे भुरगीं बायसरले. हें कितें तुका दिसता आनी 5 वर्स तेका तुमी वोट मारल्या ते काँग्रेसा वोट मारल्या तो तुमच्या पुतून घरा येता म्हणून. हांव भोंवता वतांतल्यान कित्याक म्हाका चोवपा जाय एक इश्यू. आनी हेच भाशेन जायत व्हिडिओ केले कित्याक लोकांक न्हूय कशें नियाळ येवपा जाय. हे कितें चललें ते कितू वर्सां 30 वर्स जालीं सफर जाताय लोक. गरिबां फकत वोट बँक करून दवरला. हें कितें तेणें केन्ना वयर सरपा न्हू. ते सदां अशें करून मरोन 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 तेंक 2000 3000 दिन तेंगे तूं वोट घेवपाची. रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या पक्षान मंगळारा विधानसभेचे वेंचणुके खातीर 31 कलमी जाहीरनामो घोशीत केला. सरकारान गोंयांक आनी गोंयांतल्या शेतकारांक, तरणाट्यांक रोजगार, बायलांक वेवसाय धंदो आनी सुरक्षा, येरादारी आनी भलायकी केंद्रा खातीर कसलोच येवजण्यो तयार करूंक ना. गोंयच्या उदरगतीचे साबार विशय आनी खासा म्हटल्यार तरणाट्यांचे रोजगारा विशीं रेव्होल्युशनरी गोवन्सान खासा महत्व दिलां. पांच वर्सां पयलीं आमी जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन चालू केल्लें तेन्ना गोंयांक लागून एक विजन आसलें आमचें, एक एम आसलें, आमचें ऑब्जेक्टीव आसलें की गोंयांक लागून कितें तरी आमी करपाक जाय. हे बाकीचे जे पॉलिटिशियन आसा आनी पॉलिटिकल पार्टीज आसा आनी जो आमचो
गव्हर्मेंट आनी गव्हर्नन्स आसा तो खंय तरी पॉलिसीलेस चल्ला, खंय तरी विजनलेस चल्ला. आनी सो कॉल्ड आमचे जे लिडर्स आसा ते विदाउट एनी विजन, विदाउट एनी पॉलिसी आयज ते असेंब्लीन बसलात. गोंयांक लागून आनी गोंयकारांक लागून खंयच्याच सरकारान केन्नाच एक विजन डॉक्युमेंट असो करूंक ना. केन्नाच आमच्या गोंयच्या शेतकारांक लागून विजन डॉक्युमेंट नासलो, केन्नाच आमच्या गोंयच्या धंदेकारांक लागून विजन डॉक्युमेंट नासलो, केन्नाच आमच्या तरणाट्यांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाक लागून विजन डॉक्युमेंट नासलो, नाजाल्यार केन्नाच आमच्या बायलांक एम्पावर करून तांकां बिझनस करून फुडें लावपाक ना, तांच्या सेफ्टीक लागून काम करपाक लागून विजन डॉक्युमेंट नासलो. केन्नाच आमचे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक विजन डॉक्युमेंट नासलो, केन्नाच आमचे ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जो आसा तो बरो करपाक लागून, नाल्यार हेल्थ केअर सिस्टम आसा, एज्युकेशन सिस्टम आसा हें बरें करपाक लागून विजन डॉक्युमेंट नासलो. गोंय आमचें कशें बरें करतले, दीस जस्ट अ डॉक्युमेंट. हेच्या वयर इन ब्रीफ जे पॉलिसीज आसा, इन ब्रीफ जे डॉक्युमेंटेशन आसा ते आमी आमचो सरकार जाल्या उपरांत आमी ते इम्प्लिमेंट करतले. हो एक बेजीक एक रफ आयडिया दिवपाक लोकांक की आमच्या विजन डॉक्युमेंट आमच्या गोंयांक लागून विजन कितें आसा आनी आमी कसलो विशय कसो हँडल करतले, खंयचे प्रॉब्लमाचेर आमी कितें सोल्युशन काडटले, हेका लागून आमचो एक विजन डॉक्युमेंट आसा. तर ह्यो आसले आमच्यो आयच्या बुलेटिनाच्यो खबरो. तर आमी आमची बुलेटीन हांगासरूच काबार करता. हांव आलिशा मेनेझीस तुमचे कडल्यान निरोप घेता. तर आनीक अश्यो बातम्यो मेळोवपा खातीर पळयत रावा गोमंतक TV.